प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मुगलार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10 विसवूर वोड 38 ते 42 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 38 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली. पूण मार्ताक घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पालून सोम्यान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां एक व्हडली वस्त शिकयता. आनी ती म्हणल्यार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताका थोड्यो फामिली आसल्यो ज्या त्या फामिली कडेन तो वेतालो, तांकां भेट करतालो, तांचे बरोबर जेवतालो. ज्या भाशेन आमचे आमी घात, आमचो कुटूंब आहा. आमी जेन्ना सोनवार आयतार येता आमी तांच्या घरा वेता, तांचे बरोबर आमी जेवता, तांचे बरोबर थोडो वेळ आमी काडटा. तेच भाशेन जेजू मार्ताच्या आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो. आनी भाव भयणीनो, मोरयेन आनी मार्थान जेजूक आतां येवकार दिलो. जेजू आतां तांच्या घरांत शिकोवंक लागलो. पूण त्या दोगां भयण्यांतलीन फकत मोरी जेजूच्या पांया कडेन बसोन ती ताका आयकूंक लागली. पूण मार्ता हें काम तें काम, जेवणाचें पेवणाचें, हांगा कितें जाय तांगा कितें जाय, आनी जेजू कितें सांगता तें आयकूंक तयार नासली. आनी जेन्ना ती पळयता की आपली भयण ताका कसलोच आदार दिना, ती आतां येता सुबे माजार, कित्याक थंयसर आनी दुसरो लोक आसलो. कित्याक जेन्ना जेजू कोणाच्या घरा येतालो लोकांक कळटालें की जेजू येयला म्हणून. शेजारी आनी सोयरीं सगळीं येतालीं थंयसर जेजूक आयकोपाक, थंयसर ताका देवाचें उतर आयकोपाक, तांकां कितें पेखोवणी मेळपाक. कित्याक जेजू आसतना थंयसर कितें तरी बरें घडटालें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना सगळो तो लोक एकठांय जाल्लो थंयसर आनी मोरी थंयसर जेजूक येवकार दिता आनी ताचें उतर आयकता, मार्ता एकदम खोशी ना. ती हें काम करता तें करता आनी शेकी ती येता जेजू कडेन आनी सोबे माजार जेजूक म्हणटा, जेजू तुका कांय पडोंक ना. तूं पळय हांव कितलें काम करता तें. आनी ही म्हजी भयण फकत बसून रावल्या, कांयच करिना, म्हाका आदार करिना. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा मोरयेक, मोरी तूं उठ, पळय तुजी भयण कितलें काम करता, कितलो वावर करता, तिका वचून आदार दी. तशें म्हणटा काय. भाव भयणीनो, जेजू जीं उतरां उलयता तीं उतरां तुका आनी म्हाका आयज उलयता. जेजू कितें म्हणटा मार्थाक, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मोरयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. भाव भयणीनो, ह्यो दोन भयणी जेजूक येवकार करता, येवकार दितात. पूण फकत मोरी जेजूचें उतर आयकता. माता आयकूंक तयार ना. ती हें करता तें करता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमच्या घरा येता, आमी सदांच आमी कुजनान बेतले हांव, सँडवीच करतले हांव, लाडू हाडटले हांव, कितें पिवण हाडटले हांव. पूण कोण येयला ताका आयकूंक आमी तयार ना. आमी कितें करता,
आमी सजमता की आमी तांकां कितें जेवण दिवंक जाय, आमी भितर बाजारान वचोंक जाय, आमी कितें मांडार वचोंक जाय आनी कितें हाडूंक जाय, तांकां पिवंक दिवंक जाय, खावंक दिवंक जाय. पूण ती आयल्यान तुमची खबर घेवपाक, तुमकां कितें खबर दिवपाक, तुमकां कितें बरी खबर दिवपाक, तुमचे बरोबर वेळ काडपाक. पूण आमी कितें करता, आमी सगल्या वस्तूंनी आमी वेळ काडटा. आनी आतां आमी भाव भयणीनो, जे कोण येयला आमच्या घरान तांचें आयकोपाक, तांकां कान दिवपाक आमी तयार नासता. आनी जें जेजून मार्ताक सांगलें तो आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी क्रिस्तांव, आमी खरे भावार्थी, आमी कितल्या वस्तूंनी आमी 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 हात घालता. आमी इगोर्जेन, आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्या घरां, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबा पासत रांदपाक, ऑफिसान वचपाक खूब वस्तू करता आमी. वय, ह्यो गरजेच्यो वस्तू. पूण आमी वेळ काडून आमी जेजूच्या पांया खाला आमी बसना जाल्यार, ताजें उतर आमी आयकना जाल्यार, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार, पवित्र आत्मो कितें आमकां सांगता, कशे भाशेन तें सोंपेपणी करूंक जाय, कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक आमी वावर आमी सेवा करूंक जाय, हें आमी जेजूच्या पांया खाला आनी ताजें उतर आयकून आमी करिना जाल्यार, भाव भयणीनो, कितें घडटलें? आमी थकतले. आमी दुसऱ्यांच्यो केण्ण्यो करतले. आमी जेन्ना मारता जें काम करताले आनी भयणीक सदांच जेजूक सांगताली तें कांय करिना म्हणून, असल्योच वस्तू आमी करूंक पावतले. आमी सगल्यांच्या वस्तूंनी, सगल्या लोकांच्या कामा मदें आमी आमचे तोंड आनी आमचे हात घालतले. पूण जेन्ना आमी आमची चतराय जेजूचेर दवरता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें आमकां सांगलांच तें आमी करता. भाव भयणीनो, इतल्या खुशालकायेन आमी काम करतले, कितल्या खुशालकायेन आमी ती सेवा करतले, कितल्या खुशालकायेन आमी जेजूचें काम करतले. आनी दुसरो लोक जो पळयता कितलो खुशालकायेन आमी काम करता ती, कितल्या खुशालकायेन आमी दुसऱ्याची सेवा करता ती आतां आमकां पळोवन ती आतां हें काम करूंक लागतली. आनी ती तांकां सजमणी मेळटली की कशे भाशेन आमी कितल्या खोशयेन, कितल्या उर्बेन, कितले शांतीन, कितल्या मोगान आमी हें काम करता म्हणून. नातर भाव भयणीनो, आमी आयज काल इग्रोज मातेन पळयत जाल्यार लोक थंयसर इग्रोज मातेन ऑफिसांनी काम करता, आमी आमच्या प्रेयर ग्रुपांनी काम करता. पूण आमी सजमता इतलें काम करता म्हणून तांकां तांची तोंडां पळयत जाल्यार ज्या भाशेन ती वावर करतात, मागीर दिसता ती इगोर्जेन आहात वा खंयच्या एका बाजारान बसल्या. कित्याक तांकां कसलीच खुशालकाय ना, सगल्या संवसाराचो भार पडला तांकां तांच्या तकलेर. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी जें देवाचें काम करता खुशालकायेन करिना आनी आमकां ह्या लोकां कडसून पयस वेचें अशें लागता. पूण आयज आमी जीं देवाच्या उतरान रिगून आहात, मोगान आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी तें मोगान करुया, दुसऱ्यांच्या तोंडार एक हांसो हाडुया आनी खरेपणी आमच्या देवाक मोहिमा वाखाणणी आनी दिनवास दिवया आयजतान आमच्या कामा वयर आनी देवाच्या उतरान. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज हें शिवर्थावान आमी आयकलां, आयजतान आमी मार्ता भाशेन करपाची गरज ना. मोरये भाशेन आमी जेजूच्या पांया लागीं बसुया, ताचें उतर आयकुया, ताचे उतराची सजमणी घेवया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन देवाक दिनवासनी आनी वाखाणणी दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.